मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक दीस एक वस्तरी आपल्या ऑफिसान वावर करून घरा वचपाक भायर सरली. बिल्डिंगेचे भायर सरतना तिका एक जाणटो मनीस दिसलो. तो कसो तरी ओडचोनी नासलो. ही वस्तरी त्या दिसा खरेंच थोकलेली, कित्याक ऑफिसान जायतें काम आसलें. ते घरा येवपाची बेगीन वचपाची ताका गरज आसली. पूण ते जाणटे पळोवन तिजें काळीज वाडलें. त्या वेळार तिका शेमांचो उतरांचो उगडास आयलो. तिका शेमान म्हणलेलें, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिता देव आमचेर बेसांव घालतलो. तो ते वस्तून त्या जाणट्याक आदार दिलो आनी घरा पावयलो. ते दीस म्हणजे एक कठीण दीस आसले, कित्याक त्या दिसांनी बिजनस सगळें पडलेलें आनी वडील ऑफिसांतल्या लोकांक भायर काडटाले, कित्याक काम नासलें, प्रॉफीट कांय मेळनासलें. तर ही वस्त एक वडिलांनी भायर काडलो आनी ती आतां घुसपली. म्हज्या पोट हांव कसो भरतलो, काम ना, जेवण आसचें ना. मागीर ती वस्तरी जायते ऑफिसांनी आपलें एप्लिकेशन कामाची दिवंक लागली. एक दीस तिच्या घरा आसतना तिका फोन आयलो ऑफिसान येवन इंटरव्यूआक. ती आपली सगळी डॉक्युमेंट्स घेवन त्या ऑफिसान गेली आनी ऑफिसान भितर सुद्दां तिने एक दादल्याक जाणट्याक खुर्चे दिसलो. तिणें पळयलो. तो जाणटो कोणूच न्हू, तो त्याच दिसा ज्या तिणें आदार दिल्लो तोच आसलो. त्या जाणटेन तिका म्हणलें, तुवें म्हाका आदार दिल्लो तेन्ना हांव गरजेन आसलोलो, आतां तुका गरज आसा, तुका आदार दिता. बाबा भयणीनो, हाची वाचपां ती आमी आयकल्यांत. 2 विशयाचेर आमचे विचार मांडटात. पयलो विचार म्हणजे आराधित्य, हॉस्पिटॅलिटी आनी जेजूक रिगून रावंक. जेजूक पयलो दीस जागो आमच्या घरान दिवंक. पयले वाचपां आयकलां ते श्रीमंत वस्तरेची, जी प्रवाद्याक आपल्या घरान जागो दिता, जेवण खाण दिता. ज्या वेळार तो प्रवादी त्या वयच्यान वतालो तिका येवकार दिवन तिका जागो दिता आनी एक कूल तयार करता. आनी हें पळोवन प्रवादी तिचेर आशिर्वाद घालता. खरें जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिता तेन्ना देव आमचो आदार विसरना. बरें केन्नाय केन्ना जायते फावटी आमचे बेसांव घालता. तशें पळोवन आमी आयकलां शुभ वर्तमानाक जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक येवकार दिता, जाय तो प्रवादी, जावं तो धाकटो भुरगो, जावं तो एक सेवक, कोणूय जावं दी, तेन्ना आमी येवकार दिता आनी आदार दिता तेन्ना आमचेर बेसांव पडटलें. कित्याक जायत जेन्ना दुसऱ्यांक आदार दिता तेन्ना आमी जेजूकूच आदार दिता. जेजू कित्याक जायते वेगवेगळे रूप घेवन आमच्या घरांनी येता. जायत भिकाऱ्याचें, धाकट्या भुरग्याचें वेगवेगळे रूप घेवन. आनी ज्या वेळार आमी तांकां पळयता ते गरजेवंत आसात. हो मनीस वस्तरी कोणूच न्हू, फकत जेजू म्हूण तेन्ना ताका येकवार दिता. तेन्ना आमी खरोच जेजूक येकवार दिता. पूण आमी जेजू ओळखूं येतना जर आमचें जिवीत जेजूक देवाच्या काळजांत रिगून आसल्यार, रिगून आसा म्हणजे आमी 2 दिसाक मागणी करूंक जाय. आमी देवाक आमच्या घरांनी काळजांत पयलो जागो दिवंक जाय. मागीर आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फॅमिलीक जर अशें केल्यार आमी देवाचें रूप आमकां ओळखूंक मेळटलें. खास आमी ह्या दिसा जेन्ना आमी आतां दिसा वांटो घेता तेन्ना देवान आमकां कृपा दिवंक, ताचें रूप आमी ओळखूंक आनी ज्या वेळार आमकां सेवा करूंक येता ती सेवा करूंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागुया.